नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। समेस्त गोंयकारांक दिवाळेच्यो उर्बे बरीत परबी। सुरू करूया गोमंतकाच्या आवाज गोंयच्या ह्या बुलेटिनांक। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पावसान विसव घेतिल्ल्यान गोंयकारांनी अणभवली दिवाळेची सुखदिणी फांतोड। घराघरांनी पेटल्यो पणट्यो। आकाश दिव्यांनी घेतली मळब झेप। आशवेच्या गांवगिऱ्या रस्त्यांची जाली सामकी चवथिकाय। रस्त्यार बेगोबेग करचे हॉट मिक्सिंग, थळाव्यांची मागणी। नामनेची लेखिका आणि कोंकणी चळवळीत मोलाचो वांटो आशिल्ली रजनी भेंब्रे संवसाराक अंतरली। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप्यांचेर करतले खर कारवाय। भरचो पडटलो 5,000 रुपयांचो दंड। कुठ्ठाळे पंचायतीन घेतलो थाराव। जेट्टी धोरण आणि हॉटेलाच्या पार्किंग वेवस्थेवयल्यान गाजली केळशेची ग्रामसभा। आणि IIT आणि बायोडायव्हर्सिटी समितीचेर मळकर्णे ग्रामसभेन जाली चर्चा। आता खबरो विस्तारात। मनमनाक जागोवपी आणि सज्ञानाचो दिवो काळजात पेटोवपी दिपोत्सव गोंयकार व्हडा उमेदीन मनयतात। कोविडाच्या 2 वर्सां उपरांत आयिल्ल्या दिवाळीक गोंयकारांनी व्हडा उत्साहान आणि दबाज्यान येवकार दिलो। गोंयच्या दिपोत्सवाचें आकर्शण म्हटल्यार नरकासूर वध। देखून दर वर्सा प्रमाण ह्याही वर्सा पुराय गोंयांत व्हडल्या नरकासुरांची मिरवणूक काडून प्रथे प्रमाण सोमारा फांतोडेचेर ह्या नरकासुरांचें दहन लेगीत जालें। खाशेलपण म्हटल्यार ह्या फावट सरकाराच्या पर्यटन खात्यान खासा नरकासूर वध सर्तीचें आयोजन केल्लें। ते खातीर उपाट उमेदीन ह्या सर्तींत व्हडा संख्येन तरणाटे वांटेकार जाले। दिवाळेच्या निमतान काल राती सावनूच पुराय गोंयांत आकाश कंदिलां वांगडा रोशणाय लेगीत पळोवपाक मेळ्ळी। गोंयांत पर्यटन लेगीत हंगाम सध्या सुरू जाल्लेले आसा। देखून गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटकांनी लेगीत रंगीबिरंगी अकराळ विकराळ अशा नरकासुरांक पळोवपाक मोठ्या संख्येन गर्दी केल्ली दिश्टी पडली। गोंयांतल्या दिवाळेचें आनीक एक खाशेलपण म्हटल्यार हांगा जावपी फोवांचे प्रकार। एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरांत हे फोव लोक खावपाक वतात। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सुद्दां समेस्त गोंयकारांक दिवाळेची परबी भेटयली। प्रदूषण मुक्त दिवाळी मनोवपाचें आवाहन लेगीत केलें।
आशवेच्या भूमिका देवळा लागसार आशिल्ल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या। पुराय रस्तो फोंडकलेंनी भरिल्ल्यान दिसान दीस अपघातांचो आंकडो वाडत आसा। देखून जाता तितले बेगीन हो रस्तो सारको करपाच्या विशयांत सरकारान लक्ष घालचें। तशेंच रस्त्या वयल्यान भर वेगान गाडयो पासार जाता तेन्ना आशिकुशीकच्या लोकांच्या घराचेर चिखल उसळटा असो आरोप जायत आसा। देखून रस्त्याचेर बेगोबेग हॉट मिक्सिंग करचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केलेली आसा। ह्या रस्त्यान खूप त्रास करता आमकां। जेन्ना ते येयले आमचे पंच येयले परतून इवन मिनिस्टर पासून येवन पळोवन गेले सगळे आनी तिणें आश्वासन दिलें की हांगा हॉट मिक्स जातलें म्हणून। आमी जालें हें जातलें जातलें करून रावले आमी आनी थिंगा एक कान आहा तो उदीक त्या वाटेन खाला वयता म्हणून तिणें तो कान वयर केला आनी तिणें सांगलें हें लेवल करून दिता म्हणून खडी घालून ते फाटल्यान हॉट मिक्स जाता रोखडें जातलें। एक पावस गेलो 2 पावस गेले आनी आतां पळय कितें जालां हांगा तें पळोवचें। हें म्हाजें घर, हें घर म्हाजें गोवा सेलिब्रेशन आनी हेचे फुडें हांगा पळय कितें जालां, कितल्यो गाडयो येवन पडटात हांगा आनी तांकां लागून इतू भायर पासून आमी वारांडा पासून जेवपाक बसलेलो हांव इतले फास्ट गाडयो येतात त्या जेयता आसतना आमच्या जेवणान पासून चिखल पडलेलो। हो आमचो सगळो वयलो आहा तो तितलो सगळो कवर जाल्लो आसा आनी हांगा एक मोठो वणो पडलेलो आसा। ह्या वणक्यान कितें तरी कितलोच लोक दोपार भर पावसान उदक सारकें कितले दिसूच उरता हांगर कोणे तरी येवन पोवचें आनी आख्खो रस्तो हो आमचो बरो करून दी। I am only customer or foreigner. And I stay here and this very big problem. Little bit rain coming, water coming, very dangerous for bike. I drive with children, with my son, and so many people like this. Please, maybe who is help? No? Somebody help? कोंकणीची नामनेची कार्यकर्ती आणि ज्येष्ठ लेखिका रजनी बेंब्रे ही सोमारा सकाळी संवसाराक अंतरली। कुडचडेच्या सर्वोदय एज्युकेशन सोसायटीच्या हायस्कुलात वट्ट 34 वर्सां ती शिक्षका ह्या पेशान आशिल्ली। कोंकणी साहित्य मळाचेर लेगीत तिचें व्हड योगदान आशिल्लें। दुख्ख व्यक्त करीत साबार कोंकणी मालगड्यांनी तिका आर्गां ओंपल्यात। रस्त्या कुशीक जर कोण कोयर उडयतना सापडलो जाल्यार ताका 5,000 रुपया दंड भरचो पडटलो। कुठ्ठाळेच्या सरपंचान अशी शिटकावणी दिल्या। भायले लोक रस्त्यार कुशीक कोयर उडयतात ह्या मुद्द्याचेर ग्रामसभेत बरीच चर्चा जाली। तशेंच सरकारी ऑफिसाच्या शिफ्टिंग करपाचेर एकमत जालें। सकाळी सरकारी ऑफिसां सगळीं मार्केट संकुलान शिफ्ट करपाचो निर्णय लेगीत ह्या वेळार जालो। Garbage issue, we know it's a highlighted issue. आणि आमची कोर्टाली मतोरू एज आय हॅव बीन फर्स्ट ऑल्सो तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेसेजीस धाडीत आहा की गार्बेज मातशे तुमचे भाडेकार जे आहाय तांकां सांगाय रस्त्यार डांप कोनाकाय घरानू तुम्ही डस्टबीन दवराय म्हूण। सो नाव यू नो आमची पंचायत बॉडी ऑल्सो हॅज टेकन अ स्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन एंड टुडे फॉर ग्राम सभा ऑल्सो वी हॅव टेकन अ स्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन की रोड सायड कोण डंपिंग कोत्तो दिसती पळय जाल्यार तांकां 5,000 फायन। इट विल बी आयदर टू द टेनंट, इफ द टेनंट इज नॉट रेडी इट विल बी टू द ओनर ऑफ the tenant, because why, you know, it is a duty of each owner to provide their own dustbin to the tenants. तुम्ही जर तर तांकां डस्टबीन दिवन प्रोवायड केल्यार तुमचे भाडेकार गार्बेज खंय उडयतली तेन्ना सेकंड ऑप्शन विल बी रस्त्याचेर उडोवपाचो, वीच लायक यू नो वी विल नॉट टॉलरेट एंड वी आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग इट। सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां सांगपाक सोदता सगळे जे कोण ओनर आहाय तुमच्या अंडर एकूच देखून भाडेकार आहा वो तुमच्या अंडर 10 भाडेकार आहाय, तुम्ही मातशें तांकां डस्टबीन प्रोवायड करे। सपोज आमचो कॉन्ट्रॅक्टर तुमच्या घरांनी येयना garbage collect करपा, then please let us know. We will take action against the garbage contractor, but we will not tolerate any tenant or whoever is dumping garbage at the roadside. पंचायत आणि ग्रामसभा की जी ऑफिसां जी आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, आउटपोस्ट आसा, जावं आमचे आउटपोस्ट पुलीस आसा, ही तांणी जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता आमचे कोर्टांनी पंचायत सरपंच आनी डिसिजन घेतलां जाता तितले बेगीन शिफ्ट करपाक। जेटी धोरण आणि हॉटेलाच्या पार्किंग वेवस्थे वयल्यान आयतारा जाल्ली केळशेची ग्रामसभा बरीच गाजली।
जेटी धोरणाक केळशेच्या लोकांचो तशेंच थळाव्या नुस्तेकारांचो खर विरोध आसा. जेटी धोरणाची अंमलबजावणी जाली जाल्यार थळाव्या नुस्तेकारांचेर हावळ येतली असो भंय तांकां आसा. आयतारच्या ग्रामसभेत ह्या विशयाचेर खोलायेन चर्चा जाली. तशेंच हॉटेलांनी स्वताची पार्किंग दवरची, रस्त्यार गाडयो लावच्यो न्हय ह्या विशीं सगळ्या हॉटेलांकडेन उलोवप करतले अशें सरपंच डिक्सन वाझान सांगलें. In the Gram Sabha held today on 23rd October 2022 at Kavelosi Village Panchayat, a lot of the issues were discussed and a lot of decision has been taken. One of the decisions was a lot of our water sports and fishermen have raised the concern about jetty policy, which was unanimously rejected by our villagers because they will disperse the fishing community as well. There were fear that our riverside ports and other places will be taken up by corporates. So we have rejected the plan. The next was about villagers raised the issues about parking by a lot of star hotels and the staff on the roadside and buses and their transportation on the roadside causing inconvenience to the public. Therefore, we will write to the hotels and we will have a meeting very soon to discuss about it, and that no parking of the staff should be on the roadside and hotels should have their own parking for their staff, including the buses and coaches for conference. Another issue we discussed about was a lot of committees were formed. Village committees were formed. First of all, biodiversity committee was formed, village development committee was formed, sanitation committee was formed, child and women committee was formed. सांगे मतदारसंघात येवपी मळकर्णे पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. ह्या ग्रामसभेत बायोडायव्हर्सिटी ह्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी ते खातीर 7 वांगड्यांची समितीची निवड जाली. तशेंच IITचो भाग आशिल्ल्या नागवे गांवांत वॉटर शेड घालपाच्या संदर्भात लेगीत चर्चा जाली. IITक विरोध आशिल्ल्या लोकांनी ग्रामसभेत आपली मतां मांडली. आयज गांव पंचायती भितर जनरल बॉडी आसली ग्रामसभा, सो त्या निमित्तान गांवचे लोक सगळे एक जाल्ले. फक्त विशय एजेंडा एकच आसलो की बायोडायव्हर्सिटी समिती जी आसा ही समिती परत एक फावटी स्थापन करपाची आनी तेजी काम कितें आसा तें वांटून दिवपाचें. सो त्या प्रमाणे आयज आमची समिती स्थापन जाल्ले कडेन आसा. फक्त फाटली समितीन जो कितें काम केलें तेजो अहवाल सादर ना केल्ल्यामुळे परत एक फावटी दोन्ही समिती बसून नवीन समिती आनी जी डिजॉल्व जाली ती समिती हेंचे भितर परत एक फावटी डिस्कशन करून अहवाल आमी फुडली जनरल बॉडी दवरून आमी परत एक फावटी नवीन समिती परत एक फावटी नेटान काम करपाचें ठरलेलें आसा. दिवाळेच्या परबेच्या फाटभुंयेर गोंयांत आयतारा वेगवेगळ्या थळांचेर नरकासूर मिरवणुकी जाल्यो. 11 विक्राळ नरकासुराच्या रुपांचे वेगवेगळे नरकासूर ह्या मिरवणुकेत पळोवपाक मेळ्ळे आनी तांकां आकर्शीत करपा खातीर खासा लायटिंग तशेंच भयानक हांसपाचो आवाज ह्या नरकासुरा वांगडा जोडिल्लो. ह्यो मिरवणूक पळोवपाक रस्त्याच्या दोनी वटेन जाणट्या नेणट्यांनी बरीच गर्दी केल्ली दिश्टी पडली. नरकासूर मिरवणुकी शिवाय गांवांनी लेगीत नरकासुराच्यो प्रतिमा करून उपरांत तांकां फातोडेचेर लासपाची परंपरा बऱ्याचशा वाठारांनी केल्ली दिश्टी पडली. आयतारा राती वास्को मिनी नरकासूर सर्त जाली. आमदार दाजी साळकारान ह्या सर्तीचें उक्तावण केलें. भुरग्यांनी तयार केल्ले नरकासूर ह्या सर्ती खातीर हाडिल्ले. गोंयांत जायते कडेन नरकासूर सर्ती जातात, पूण मिनी नरकासूर सर्त मातशी अशी वेगळी आसता. ह्या सर्तीन ल्हान आकाराच्यो नरकासुराच्यो प्रतिमा हाडटात. ही सर्त पळोवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली दिश्टी पडली.
पुराय गोंयांत आज दिवाळी व्हडा उमेदीन मनयली। काल राती सगळीकडेन मोठ्या गाजा वाजान डीजे आणि माराणाच्या नेटार नरकासुराच्यो मोठ्यो मिरवणुकी काडून ह्या नरकासुरांक लासपाची प्रथा लेगीत जाली। पूण ते नरकासूर खंय लासप हाची जाणविकाय ह्या तरणाट्यांक ना। हाचें एक उदाहरण राजधानींतल्या रस्त्यार पळोवपाक मेळटा, पळयात। दिवाळीची परंपरा म्हूण गोंयांत नरकासुराच्यो मोठ्यो मिरवणुको काडून ह्या नरकासुराचें दहन केलें खरें, पूण हें पळयात नरकासुराक लासले उपरांत राजधानीच्या रस्त्याची जाल्ली ही अवतिकाय। चवथ आसूं ना जाल्यार दिवाळी, मुख्यमंत्री म्हणटा की सगळ्यो परबो मनयतना त्यो इको फ्रेंडली पद्दतीन कशें मनयतल्यो ताचेर लक्ष दिवंक जाय। चोरला घाटात उडयल्लो कोयर पळोवन मुख्यमंत्र्याक चिंता जाता आनी आमचें गोंय आमीच राखपाक जाय म्हूण एका व्हिडिओंतल्यान गोंयकारांक सैमाचें जतन करपाचें आवाहन ते करतात। पूण माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तुमी हे लेगीत पळयात नरकासुराक राजधानीच्या रस्त्याच्या मदींच लाशिल्ल्यान ह्या रस्त्यांची कितें बाबत परिस्थिती जाल्या ती। सुंदर सोबीत गोंय राखपाक जाय जाल्यार पर्यावरण आनी प्रदुशणाची काळजी घेवपाकूच जाय। पर्यटन खात्यान नरकासुराच्यो सर्ती जाहीर केल्यो, पूण नरकासुराचें दहन खंय आनी कशें करचें हे विशीं नेम कित्याक घालूंक ना। नरकासुराच्या दहना उपरांत राजधानीच्या रस्त्याची अशी अवस्था जाता जाल्यार हे बाबतींत गांभीर्यान विचार जावप गरजेचें आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मोर्जे हांगा श्री सत्यपुरुष स्पोर्ट्स क्लबाच्या वतीन पारंपारीक नाल्ल फोडपाची सर्त आयोजीत करून दिवाळीची परब मनयली। ही सर्त दर वर्सा घडटा आनी ह्या सर्तीच्या निमतान सगळे तरणाटे भुरगे एकठांय येवन ह्या सर्तीत वांटेकार जातात। सुरेखा अमित शेटगांवकर हांच्या हस्तुकी ह्या सर्तीचें उक्तावण जालें। फकत नाल्ल फोडपाचीच सर्त न्हय तर पाककला आनी आकाशदिवे करपाची लेगीत सर्त आसता आनी ह्या सर्तीच्या माध्यमांतल्यान हेरांक आपली कला लोकां मुखार सादर करपाची एक अशी संद मेळटा। आमी आतां पारंपारीक एक नाल्ल फोडपाची स्पर्धा आमी गेली कित्येक वर्सां करतात। वर्सान वर्सा आमकां बरो प्रोत्साहन मेळटा ताका। आमी जे भुरगे धाकटे आसले, 20 वर्सां पयलीं धाकटे भुरगे आसले ते यंग आतां सारके तरणाटे जावन ते आमची ही परंपरा चालूच अशी दवरपा खातीर तेंच्यांनी खूब योगदान केल्लें आहा। वाड्यार आनी अशें आमच्या स्पोर्ट्स क्लबा तर्फे जो कल्चरल क्लब आहा वेगवेगळे स्पर्धा आयोजीत करतात। चवथीक आतां दिवाळेच्या निमतान सांजचे पण स्पर्धा आहात। असो पण आमी एक आमच्या क्लबा तर्फे आमचो एक हे आसता की बरी वातावरण निर्मिती एकी भुरग्यांना जावपाची आनी हो आमकां बरो एक परिसर धाडपाचो मेळिल्लो आहा। त्या परिसराचो आमी योग्य फायदो घेतात आनी ह्या फुडें आमी अशेंच बऱ्या क्लबाच्या वतीन आमी अशेंच स्पर्धा आयोजीत करतले आनी हेच्याकून आनी भुरग्यांक प्रोत्साहीत उमेदीन हाडटले। आयुर्वेद आणि ॲलोपॅथीचे एकात्मिक मॉड्यूल चालीक लावपी गोंय हे पयले राज्य अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। आयुर्वेदीक वखदांक खूब व्याप्ती आणि फुडार आसा। पयली आयुर्वेद आणि ॲलोपॅथी हांच्या मदीं निर्बंध आशिल्ले, पूण आतां तशें कांय ना अशें विश्वजीत राणेन सांगलें। Treatment protocols are very well getting defined, and we, as being a small state here in Goa, I would like to assure all of you is that based on the protocols that are being laid down by the government of India, I know many people have joined. People have just now, I think, many of them have been given orders to join the PHCs and CHCs. And I think this integrated medicine and this concept of integrated medicines as per the protocol of Government of India, I was just talking to Dean and Geeta, that Goa should be the first state to integrate and try to implement it in a very different way, because we are a very small state, and for us to bring this integrated model ahead does not take much time. It's only how we want to move forward. This I was telling Mr. Sonowal that Goa is a very small state, and for us to implement things becomes very easy. It's not easy. Earlier you must have realized, till we had our Prime Minister, there used to be always, I'm talking about 7-8 years back, there used to be a strict resistance between allopathy and Ayurveda and allopathy. I know Dean is there, but he may not. But today we cannot say we may not or we cannot. We have to have that integrated system in place. But there are protocols that have been laid down. पर्ये मतदारसंघातल्या आणि गोंय रान महामंडळाच्या प्रश्ना संदर्भात मुखेलमंत्र्यांकडेन चर्चा केल्या अशें पर्येचे आमदार देविया राणेन सांगले। काजीचे पीक कमी जाल्ल्यान व्हडलो प्रश्न लोकां मुखार उपरासला, देखून ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो जातले अशें मुखेलमंत्र्यान उतर दिलां। तशेंच वाळपय वाठारांत शिक्षकाचो प्रश्न नोव्हेंबर मेरेन सुटाव जातलो अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान दिलां अशें देविया राणेन सांगलें। फर्स्ट टायम मिटींग जाली ऑफिशियली आमचे ऑनरेबल CMA बरोबर, कित्याक म्हणजे खुबशे विशय आशिल्ले। मेन म्हणटा ते आमचे कॉर्पोरेशनाचे बद्दल
कित्याक आमी कॅज्यू कॉर्पोरेशन सो जे कॅज्यू कल्टिवेशन आसा तें खूब वर्सां जालें ताजें यील्ड कमी जाला सो ताजे बद्दल उलोवपा जाय आशिल्लें रिगार्डींग फंडींग आनी हें तें तांचो एडवायजूय घेवपा जाय आशिल्लो सो ही ऑनरेबल CM has suggested many things to me and our MD so आमी ते इम्प्लिमेंट करतले हाव टू गो अबाउट द कल्टिवेशन हाव टू इनक्रीज द प्रोडक्शन सो वी विल स्टार्ट इम्प्लिमेंटींग ऑन दॅट ताजे भायर मागीर आमच्या स्कुलांचे जे इश्यूज आशिल्ले ही हॅज सजेस्टेड आमच्यो फायली खंय घालपाच्यो आनी कितें त्यो आनी हाव टू गो अबाउट इट आनी तशेंच टिचराचे तांणी सांगलां आफ्टर नोव्हेंबर जे पळय टिचराची आमकां पळय कमी आसा न्ही आमचे इंग्लीश टिचरी म्हणा दुसऱ्यो टिचरी म्हणा इन द प्रायमरी स्कूल्स आनी हायर सेकंडरी स्कूल्स ते पासून तांणी म्हणलां की आफ्टर नोव्हेंबर जे टिचरीची पळय जी स्कासिटी आसा ती हें जातली म्हणून ते भरपाक लागतले म्हणून इट वील गेट स्ट्रीमलायन्ड आफ्टर नोव्हेंबर म्हणून अशें ऑनरेबल CMान आमकां म्हणलें आनी मेन म्हणटा ते आमचे पळय जे गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन आसा we are trying to do lot of ecotourism activities with it in forest areas and येते शेळीपोळे वाठारांतले बांयत पडिल्ल्या बिबट्याक बरे भाशेन भायर काडपाक रान खात्याक येस आयले तो बिबटो सावाजाच्या सोदात भोंवताना शुक्रारा राती वेळार शेळी वाठारांतल्या फ्रांस्किना कुरैया हांचे बांयत पडलो शेनवारा सकाळी बांयत पडिल्लो बिबटो दिसतानाच संदर्भांनी थळावे पंच सचिन नायक हांकां तांची म्हायती दिली ह्या आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे YouTube चॅनल त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक TV फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक TV